आज कितें जालें जाणा, जे पळय आमगे मडगांवचें होलसेल मार्केट आसा त्या मार्केटाक भायल्यान कोण व्हेजिटेबल विकता, फळां विकता, फुलां विकता, कपडे विकता, तरेचे आयटम आहा ते भायर विकतात आनी ताका लागून कितें जाता, लोकांक भितर येवपाक भायर सरपाक सामकी अडचण जाता आनी आडखळ जाता. हें आतां कितलेशे वर्स चलिल्लें आहा. हाजे पयलीं हांवें 2-3 फावटी बायट घेवन हायलायट केल्लें, कोण कांय करना. बट हांव चीफ ऑफिसर मारगांव म्युनिसिपालिटीक विचारूंक सोदतां, तांकां तुमी लायसन्स दिल्यात? जर तांकां लायसन्स दिवना जर जाल्यार तांचेर तुमी एक्शन कित्याक घेनात? तुमी पब्लीक सांगतले आनी तुमी एक्शन घेतली म्हणून तुमचे कडेन आतां इतलो स्टाफ आहा, कितें करता तुमी? धाडा म्हणटा स्टाफ आहा. बट सेकंड थिंग, तुमगेलो जो पळय वार्ड मेंबर आहा, जो पळय कावन्सिलर आहा त्या एरियाचो, तो कितें करता? ताका धाड व्हर, कितें चलता लिगल आनी कितें चलता इलिगल म्हणून तें पळय आनी रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून मरे. म्हणजे तुमचेर लोकांनी विश्वास दवरपाचो काय दवरपाच ना, हें कितें चल्लां आतां? तूं हम करे सो कायदा जाला. हांव चीफ ऑफिसराक वन्स अगेन सांगता, तूं पर्सनली यो आनी पळय ती आनी ताजेर जाता तितले बेगीन एक्शन घे आनी जे पळय लोकांक जे पळय त्रास जातात ते कुशीन काडून उडय. दुसरी गोश्ट आनी एक कितें आहा, तुगे म्युनिसिपालिटी थंय वचून तांचे कडल्यान सोंपो कलेक्ट करता आनी तांकां हें दिता, रेसिप्ट दिता. हें कितें चल्लां? जर तांकां लायसन्स ना, तूं सोंपो खंयच्या कायद्यान घेता आनी तांकां खंयच्यान रेसिप्ट दिता? हाजेरूय विचार जावपा जाय.